संतोशाच्या काळजाच्या उमाळ्याने बरोवन देवाक दिनवासूंक आनी बाब विन्सेंट फेर्नांडीसाच्या मंगराळ्या येजकी जुबलेवाच्या संभ्रमाक आमी जमल्या. 50 वर्सांची येजकी जिवीत एक सोबीत सल्लो तशेंच देवाच्या विश्वासपणाचो आनी देवाच्या परजेच्या सेवेचो रुपकार जावन आसा. 5 दशकांनी बाब विन्सेंट देवाचे उतार मोडून सक्रामेंत वांटून दुबळ्या धाकट्यांचे दोळ्यांची दुकां पुसून सुम्याचो मोग आनी काकूल तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक ददोशी मापान वांटल्याक आमी देवाक अर्गां दिवया. प्रत्येक तरान बाब विन्सेंट देव आपुणें फावो केल्ल्या खातीर आनी बऱ्या मनाच्या लोकांतावन मेळिल्ल्या सहकारा खातीर आमी देवाचो उपकार बावुरता. हो जुबलेचो संभ्रम भावार्थाचो उपकार बावुरचो सेवेचो आनी देवाच्या भरपूर कृपेचो जावं दी म्हण मागया. आज प्रत्येक तरान बाब विन्सेंट बरी भलायकी, समाधान, जाणवाय आनी देवाची कृपा सदांच तांचेर ओतून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वाट तुमचे सवे आसो गौरवान्वित धर्माध्यक्षरे
ಈ ಮಹಾದೇವಾಲಯದ ಗುರುವರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದವರೇ, 1976ನೇ ಇಸ್ವಿ ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಯಾಜಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಇಂದು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನನ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಹಾದೇವಾಲಯದ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರು ಸಹೋದರರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಹಾಗೂ ದೇವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು तम्मेल्लरन्नू स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र गुट फावते परी संभ्रमूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोल बगेन सदांच तुमकां मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणीच्या जिविताक पावों. आमीन. Please
आनी तुजे पवित्र सभेची म्हणयर पळोवन चलोवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका विंचला. धिरान आनी दुलाबायेन शुभ वर्तमान प्रगट करतलो आनी सडवडेच्या गुटांचो विश्वासी म्हणयरी आसलेलो हांव तुका मेळो म्हूण मागतां. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परसो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फपसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कायद्यांक सुटका आनी बंद्यांत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फरीकपण घेवनचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मस्तकी बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतीचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. म्हज्या सुम्याक सर्वेस्परान सांगले, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरीक, तुज्या पांयां तळा हांवें घाली सर. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनाथा सर्वेस्पर तुका दितलो म्हूण, तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. पवित्रळा तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा परी हांव तुका जल दितलो. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत घाला, दिल्ले उतार तो बदल सोना. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजक. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तरबेन देवाक हुजी सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणारांक आनी चुकोवन पडलेल्यांक तो कडमळायेन दाखोवंक शकता. आनी हेच आस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातका पासत तशेंच आपल्याच पातका खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोनबरी देवान आपयले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेयना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार
ताका याजाक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हणलां, तूं सस्नाक याजाक मेलकी सदेकाच्या वर्ग आसो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मोर्नांतलो वांटोवंक शकतले लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनवते करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसुल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्ण काळीच्या शिखराक ताका उबारतस ताणें उतर पळयतल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेलकी सदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजाक नेमलो. सरेस्पराचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 संतोषाचो करया मी वर्दबाचो दिसो संभ्रमाचो सर्वांक उल्हासाचो उपकारान अर्गां दिवचो. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. जुवांव प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे तें आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो कथें संतोशान उरता. म्हज्या याजाकी जिविताक विंचून काडलेल्या शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भगेवन ताचें नांव. ह्याच बोगणांनी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बाब विन्सेंट फेर्नांडीस आपल्या याजाकी जिविताच्या 50 वर्सां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना खंडीत जावन तो उद्गारता,
दीसो आईसो सोम्यान केल्लो तर संतोष आनी उल्हास आमी पावया. याजकी जिविताचो बंगराळो संभ्रम देवाक जावं महिमा. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या याजक भावानो आनी भयणीनो, बाप विन्सेंटाच्या कुटुंबाच्या सांद्यानो, ताज्या सर सैऱ्या धैर्यानो, जशें सर्वेस्पर देवान इस्रायल परजे कडेन एक सल्लो केल्लो, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा, म्हज्या मोगान जियेया, म्हजेर विश्वास दवरा, हांव तुमकां सदांच सांबाळटलो आनी चलोवन व्हरतलो. म्हजे उपादेश पाळा आनी तुमकां आशिर्वादां फावो जातलीं. तशेंच 50 वर्सां आदीं देवान बाप विन्सेंटा लागीं एक सल्लो केलो आनी तो म्हणालो, हांवें तुका विंचलां आनी तुका तें लायलां, तुका हांवें मागलां, तूं म्हजो याजक जावन म्हजे सवें तुवें रावजय. म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मिसावान तुवें वांटिली जायजय आनी म्हज्या लोकांची तुवें सेवा करीजय, तांचो तुवें मोग करीजय. कश्ट अनवरां तुका सुकची नात, पिडा शिडा तुका दोस्तली. म्हज्या लोकांतावन होगलीक तशेंच तिरस्कार तुका लाभतलो. यशस्वी तूं जातलोय, सलवणी तुका लाभतली. कंगल जायनाका, निराशी जायनाका, हांव तुज्या सांगता आसां, म्हजो पवित्र आत्मो तुका राखतलो. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 50 वर्सां आदीं देवा कडेन केल्ल्या ह्या सल्ल्याक बाप विन्सेंट आज पर्यंत विश्वासी रावलो. याजकी जिवितांत फाटल्या 50 वर्सांनी कस संकश्टाक वळख जाल्ल्या वेळार, पिडा शिडा ताका दोसुल्ल्या वेळार, याजकी जिवितांत आनी याजकी मिसावांत ताज्या जिवितांत अडखळी आयिल्ल्या वेळार, ताका सलवणी लाभल्या वेळार, संवसारी ताळण्यो ताका दोसुल्ल्या वेळार, जेजूची कृपा भोगूंक ते सकल्यात. देवाच्या मोगाचो अनभोग तांणी जोडला. देवाच्या काकुतीन ते वाडल्यात. पवित्र आत्म्याच्या सावळेन ते जियेल्यात. त्या देखून मोगाच्या भावानो भयणीनो, तांचे याजकी जिविताचो बंगराळो संभ्रम आज आमी आचरण करता. बाप विन्सेंट हांच्या याजकी संभ्रमांत आमी आज 4 संगती आटापुनासचे ते आमी नियाळ करतल्या. ताचे पासत देवाक आमी अर्गां दितल्या. हो संभ्रम मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाक अर्गां दिवचो, a celebration of thanksgiving to God. आनी दुसरो देवाच्या मोगाचो आनी विश्वासपणाचो संभ्रम, a celebration of God's love and fidelity. आनी तिसरें संभ्रम याजकपणाचो आनी याजकी जिविताचो, celebration of priesthood and priestly life. आनी निमाणें संभ्रम गोवलीक सेवेचो, celebration of pastoral service. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाक अर्गां दिवचो संभ्रम. किर्तन 130:8 अशें म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. हांव तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली. म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें. विघ्नांत म्हाका वेडो घाल्यारी तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक बाळटा. याजकी जिविताच्या आरंभांतल्यान आज पर्यंत देवान बाप विन्सेंटाच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण, देवान केल्लीं ती सर्व अद्भुत कार्ये, देवाचें उदारपण, ताजी काकुळट, ताजें बोगसणें, ताजी दयामया, ह्या पासत मोगाळ भाव भयणीनो, हो संभ्रम तासो, हो संभ्रम देवाक अर्गां दिवचो. म्हजो जीव सर्वेस्पाची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. म्हजें काळीज निरंतरी देवाक अर्गां दिता. देवाक जावं अर्गां आनी आतां आनी सर्वतां. मोगाच्या न्हू दुसऱ्या सुवातेर हो संभ्रम देवाच्या मोगाचो
आनी विश्वासपणाचो संभ्रम. एक याजक देवान विंचून काडिल्लो देवाच्या मोगाचो आनी विश्वासपणाचो संकेत, ताचो प्रतीक. सुरवेर देवानच आपल्या मोगान जियोंक आपोवणें दिल्लें आनी देवच आपल्या आपोवण्यांत विश्वासी रावलो. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. सांत पावलून तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2:13 अशें म्हणटा, आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. फाटल्या 50 वर्सां हांव देव बाप विन्संटाक विश्वासी रावलो. जावंक पुरो थोड्या याजकी जिविताच्या गणितांनी तो दुबावलो. ह्या विश्वासपण ताणें सांगलें, पूण देव आपल्या बसवण्यातय सदांच आनी खरेंच विश्वासी रावलो. केदींच ताणें ताका सांडून घालूंक ना, ताका सोडून घालूंक ना. दीस आनी रात जिविताच्या हर एका संगतींनी आनी गणितांनी आपणाचो सांगात दिवन देव ताचे थंय विश्वासी रावलो. ह्या पासत हो संभ्रम आज आमी चलयता देवाच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. तिसरो विशय हो संभ्रम याजकपणाचो आनी याजकी जिणयेचो. याजकपण आनी याजकी जिवीत देवान मनशाक दिवचें एक आपोवणें. देवाचें वर्तें देणें धर्मार्थ तो आमकां दिता. आमी ना फावो तरी देव आपली महिमा याजका मुखांत्र परगडटा. आयचें पयलें वाचप, आयचें दुसरें वाचप, जें कितें हेब्रावांक बरयल्लें आमी आयकलें. याजकपणा विशीं कशें तें एक देवाचें देणें, खंयच्यान तें आटापून आसा, कित्याक तें फावो जाता. आमी आयकलें हर एका याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक, पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेडारांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कनवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेंच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशेंच आपणाची पातकां खातीर ताणें बलिदान भेटयचें. आरोना बरी देवान ताका आपयल्लें करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सांजू हांव 15व्या अध्यायांत 6वे वळ, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. विंचतना एकच इरादो, तुमी भायर सर वचून फळ दिवच्याक, उरच्या तसलें फळ दिवच्याक. नास जावचें फळ न्हय, बगार जिणयेंत उरच्या तसलें, हेरांक पवी सभेक उपकाराक पडचें तसलें. फाटल्या 50 वर्सां हांव मैसूर दिएसीसच्या विविध जाग्यांनी आनी संस्थांनी दिएसीसे खातीर, आपणाच्या फिरगजे खातीर आनी विशेश रितीन देवपर्जे खातीर, पवी सभे खातीर, दुबळ्या धाकट्यां खातीर, त्या देखून आज हो संभ्रम ताच्या याजकपणाचो आनी याजकी जिविताचो आमी चलयता. आनी निमाणें संभ्रम गवळीक सेवेचो. सेवेच जिणयेचो उद्देश, सेवाच जिणयेचो ध्येय, सेवाच जिणयेचें मिसांव. आनी हेंच सत आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकान आमी आयकल्लें, देवान म्हाका अभिशेक केला. कित्या खातीर? दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. जे कितें ह्या संवसारी आमी करूंक जाय, देवाच्या कुशेकाल तें हांवें करूंक जाय, हेरांच्या गरजांक हांवें पावोवंक जाय. आनी देवान तें परगट केल्लें दया मायाचें वरस म्हज्या जिविता मारिफात हांवें परगट करूंक जाय. आनी अशें देवाची खुशी म्हज्या जिवितान जारी करूंक आनी देवाचें योजन म्हज्या मुखांत्र लोकांतय तें परगट करूंक म्हाका दिल्लें तें मिसांव हांवें जारी करूंक आसा. खंडीत जावन बाप विन्संटाची जिणी फाटल्या 50 वर्सां हांव कोणें लक्षिल्ल्यान पळयल्या तांकां हर एकल्यांक कळीत आसा. विशेश रितीन दुबळ्या धाकट्यां खातीर ताणें केल्लें तें साधन
दुपल्या धाकट्यांचो ताणें केल्लो तो मोग आनी विशेष तरान देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान देवाक विश्वासी रावून ताणें जियेली ती याजकी जिणी आज निजायकी देवाक ती मानवता मनशाक कांयच सूख ना. पवित्र पुस्तकान जेजू आमकां म्हणटा हांव आयला सेवा दिवच्याक सेवा घेवच्याक न्ही. आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुल्ल्या मारिफात सेवेचो नीज अर्थ तो आमकां दिता. मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो 50 वर्सां 600 म्हयने तातूंत 18,000 दीस 4,32,000 वरां 2,50,09,20,000 मिनटां चिंतूंक असाध्य. फाटल्या 50 वर्सां तावन जें कितें देवाच्या महिमे खातीर आनी आपणाच्या तब्येन दिल्ल्या देवाच्या परजे खातीर जिणी ताणें जरयल्या तर खंडीत जावन हाचें इनाम देवच ताका फावो करतलो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. जावं दी दीस जावं दी रात देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या पवित्र सभे खातीर आनी देवाच्या परजे खातीर समर्पीत जिणी तांची. आनी आज ह्या संगती खातीर ताचे पसोत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ताची मुखली याजकी जिणी ती फळां बरी जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या सावळेन जियोवचे भाग ताका फावो जावं दी. आनी खंयसर देवाचें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें मिसांव आपल्या जिविता मारिफात करता थंयसर ताका फळ लाबोवन दी. खरो संतोश समाधान फावो जावं दी म्हणून प्रत्येक तरान बाप विन्संटा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्त मागया. मोगाच्या भोवनान भयणीनो तोच जेजू क्रिस्त आपल्या मिसांवाक ताका आपयलो, आपल्या मिसांवाक ताका धाडिल्लो, आपल्या मिसांवा खातीर ताका येदोळ मातशें सांबाळून व्हेल्लो. ताका राखोवन दी सांबाळून दी. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मोदें गातो येता आसतना बाप विन्संटाची जिणी ताका आमी समर्पून दिवया. तोच देव येदोळ पर्यंत ताका सांबाळटलो, मुखारी ताका सांबाळून व्हरून दी. आनी ताच्या निवृत्ती जिवितांत सगळो संतोश समाधान ताका फावो करून दी. जिणी असो याजकी जिणी असो आनी तशेंच हर एक संतोश ताका फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. भावार्थाच्या प्रार्थना खातीर उबी रावया. सर्वेस्वरा देवा, आमची खालती मागणी तुजे थंय समर्पिता. बापा, तुजे पवित्र सभेन आपलें जिवीत तुजे परजे खातीर भेटयलेल्या पापांनी, सर बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मिकांनी सदांच तुका विस्वाशी रावून तुज्या परजेची मोगान जतन घेवंक तुज्या कुरपेन बोर म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. सव याजक आनी धार्मिकांक सदांच बरी भलायकी, संतोष आनी समाधान दी. तुका विश्वासी रावून तुजे परजेची मोगान सेवा करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. संवसारभर मिशनरी जावन वावुरच्या सव याजक धार्मिकांक सदांच राख आनी सांबाळ. तशेंच तुजे मिसांव जारी करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. मनादीक बाप विन्सेंट फर्नांडीस पासोद आमी मागता. 50 वर्साचे सुफोळ याजकी जिणी तांकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी दिन वाचता. आनी मुखार तुस्स सोमी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी आनी बरी भलायकी फावो करूं आनी तांकां ताज्या वावराचो प्रतिफळ दिवन दी म्हूण मागता. बाप विन्सीच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संद्यांचो प्रत्येक तरान ताज्या आवय बापायचो उगडास करता. तांकां सोमी काकुळदार जावन तांणी आशिल्लें ससनीक जिवीत फावो करून दी म्हूण मागता. बाप विन्सीच्या सर कुटुंबाच्या संध्या खातीर आनी तांच्या मिसावान तांकां आदार दिल्ल्या इश्ट मंत्रांचो दानींचो उगडास करता. तांच्या त्यागा वरवीं
बाप विन्सी पवित्र सभेंत जायते बरी कामां करूंक शकला. सो मिन्स तांचें इनाम जावन दी म्हूण मागता. हांगासर जमो जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या याजक आनी धर्मिकांचो सदांच मोग करूंक आनी तांच्या पासून मागूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. श्रेयस्परा, तुजे पवित्र सभेची मागणी तुका मानो अशें आमच्याच पुण्यांक लागून आमकां फावो ना तें तुजे बळेपणान आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुझ्याच विसून आज भेटूंक आयल्या
मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या प्रभू सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, आमची सेवा वाडोवचे खातीर वाकडण्याचो यज्ञ आमी तुका अर्पिता. अशें आमकां फावो नासतना तुवें दिला तें तूं दयाळपणी संपूर्ण एक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाकडण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सडना, तरी असले प्रार्थना करून आमच्या क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच सोडवण्याचे वाटेन फुडें वेता. देखून देवदूतांच्या दळभरां संगाती संतोशाच्या उमाळ्यान बरोवन तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दो वापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो गूड. सोम्या आमी वोवून खाता आनी हे काल्सिंतले
देखून सर्वेस्परा सौम्य जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कलतेपणान मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवंत बापा आनी लेस्ली आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या समयस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समयस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अंकुर मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजय तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवा सर्पवेदार बापा समान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवण जाल्याची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कशी सगळ्या जगात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उक्षिता तशें आमची पातळां करूस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान आत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. शेळी
करात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोण तानेल्या गळाई नासतना येया सोम्याच्या जेवणा दुडुना करी येया फुग्याक विकते घेया दुडुना करी येया फुग्याक विकते घेया जिवीत दितात जेवण दादोशी खाया संतुष्ट जाया जी कोण भुकेल्या जी कोण तानेल्या गळाई नासतना येया सोम्याच्या जेवणा दुडुना तरी येया फुग्याक विकते घेया दुडुना तरी येया फुग्याक विकते घेया जिवीत दितात जेवण दादोशी खाया संतुष्ट जाया. पूण फुग्याक सोडला आमी होवून स्लोमान न्हय आमच्या देण्यांनी न्हय आमच्या पुण्यांनी पूण फुग्याक सोडला आमी होवून स्लोमान ताच्या व्हड मोगान ताणें घरांनी केल्या घरांत ताच्या रावून मोगान आपयला आमचे काणसां सोम्यान ताकाच भेटयला. जी कोण भुकेल्या जी कोण तानेल्या गळाई नासतना येया सोम्याच्या जेवणा दुडुना तरी येया फुग्याक विकते घेया दुडुना तरी येया फुग्याक विकते घेया जिवीत दितात जेवण दादोशी खाया संतुष्ट जाया. जिने हुमरार रावून तो दार मोडून आसा कुडीर ताचे कोळे केळ्यांचे घाय आसात. जिने हुमरार रावून तो दार मोडून आसा कुडीर ताचे कोळे केळ्यांचे घाय आसात. कुसाक सोडून मेला मरण उतरून आयला तुका सोदून पावला तुज्या काळजा दारान म्हाका काडूंक उतरून आयता
संतोषांतला भयले जय घा तूं मना अर्गां दिवून वाकणी सौम्या काळजांता वार्ताणे वेल्या ही घडी फावो केल्या उगडास काढता सो संतोष जावं घा तूं मना अर्गां दिवून वाकणी सौम्या काळजांता बुजयले दैवी पुत्रा ताणे बुकेर उलो मारताना ताकाच दिलो जावं अग्निकांड वाट तुजी वळलो फुडल्यान गेलो राबतलो फाटल्यान बळयेक रावून तुका सांगात दिलो पारोत केलो वयल्यान घा तूं मना अर्गां दिवून वाकणी सौम्या काळजांता वार्ताणे वेल्या ही घडी फावो केल्या उगडास काढता सो संतोष जावं घा तूं मना अर्गां दिवून वाकणी सौम्या काळजांता प्रार्थुया सुरेस्परा तुज्या नांवाचे महिमेक म्हाका याजक केला त्या वार्षिक दिसाचो संतोषान उडास करून हो भावार्थचो गूट संभ्रमला अशें गुटान संभ्रमला तें करपणी म्हजें जिवीत जावं क्रिस्तांच्या सौम्या वरवीं तकली बघून आयच्या दिसाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमकां आपली खाकूळ दाखोव. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां काळ आसूं. एक ಗಡಿಬರ್ ಅಂಗಸರ ಹಾಜರಸಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ कोरतारे. गायन केल्ल्या या फ्रिगेजीच्या गायन मंडळीचो मनपूर्वक उपकार भोवता. तांकां मुखेलपण दिल्ल्या मनात एक बाप ऑलविन खर्मेलीत तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता. हांगाच्या फिरगज याजक रॅक्टर आनी आमचे विगार जराल तांचे सहायक आनी सिबंदी सर्वांचो कोणाचो नांव काडनासतना सगळ्यांचो हांव उपकार भोवता. तुमी सोमेचे शुभ वर्तमान परगट करात. देवाची